जैतिवंत पुरसांव विक्ट्री परेड तुगेलो बावार्थ एवरी टाइम तूं शिकवण घेता तो रिफायन जाता आनी मातशें स्ट्रॉंग जाता आनी ऑटोमॅटिकली तुगेल्या मागण्या एकदम क्विक अप्रेसाद जावपाक मेळटा सापावळ जो जावन आसा सावन पयलो आनी तो रोमकारान गेलो मिलिटरी कमांडर सो जायत पाटी तो जेजूगे जैतिवंत जिवीत हे आमकां दिलां तें शिकयता आसतना तो मिलिटरी उतरां उजार करतालो पवित्र पुस्तकांत सापावळ कोरिंथकारां एक चीट बरयता आनी त्या चिटींत तो सांगता हे कोरिंथकार इगोर्जे फुटपड्या सगळे जाणटाय सगळे ग्रामल कोताय ये कोळेचे आड आहे कित्याक 1 Corinthians 1:18 कित्याक तेका ये उसार जेजून कित केलते ते दिसता एकदम फुलिश इशेपण तेगेलो धान मोनो तीर ते उसाचे ना तेगेले धान मोना ये मात कित म्हणा तेन मात कित म्हणा ते इगोर्जे एल्डर्स आहाय ते पास्टर्स आनी कित म्हणा ते चोडपण गेला जापान म्हणा ती व्हडली मिस्टेक तुगेले जैतिवंत जिवीत येयना मनशा उदेशी ओ ते लिडर्सा उदेशी तुगेले जैतिवंत जिवीत येता जेजू क्रिस्तान उसार सॅक्रिफाइस केला तेजे उदेशी थँक यू जीसस आर्गा जेजू तेगला म्हणतो म्हणा 1 Corinthians 1:18 the message of the cross is foolishness for you ते चुकोय नाका तुगे धान मन तुगे तीर दो ते जेजू क्रिस्ता केले सॅक्रिफाइसाचे मनशा जायतो देवेत आसलो आनी जायते वचपाक कोण तुका एक परफेक्ट मनीस मेळपाना तुगेलो परफेक्ट मनीस तुका मेळटा तो फकत जेजू क्रिस्त आर्गा जेजू कोण घाल्यो पडले 1 Corinthians 2:4 ते सांगतो तुक दिसता हांव तुक बोले येलो तेदोना बरी उतरां गेले येलो हेलो हुशार उतरां गेले येलो ओ हांव तुका घेवन येलो पावरफुल पवित्र आत्म्याची बोलपी आर्गा जेजू तुगे फोकस यहाँ तुगे फोकस हा देवागे पावराचेर तू खबर ना जेजू क्रिस्तान उसार दी सॅक्रिफाइस केली पावरफुल पवित्र आत्मा तुका दिवून आनी जैतिवंत जिवीत चलो आर्गा जेजू कोण थँक यू जीसस फॉर द क्रॉस म्हळ्यार थँक यू जीसस फॉर द क्रॉस 1 Corinthians 2:4 तो सांगता हांव तुका बरी उतरां गेल्यो ना हुशार उतरां शाणेपणाची उतरां म्हळ्यार पावरफुल पवित्र आत्म्यान गेली पदवी तेका लागून झगडी करपाची गरज ना तुगे पदवी येयना ह्या मनशा उदेशी ह्या पास्टरा उदेशी ह्या लिडरा उदेशी ह्या उदेशी तुगेली पदवी येता पावरफुल पवित्र आत्म्या उदेशी आर्गा जेजू इगोर्जे येयला शिकवण घेवं आनी पावरफुल पवित्र आत्म्याची पदवी उजार करो कोण थँक यू जीसस फॉर द होली स्पिरिट आर्गा जेजू दुसरी एक चीट बरयता तितून आनी मातशें उरपाचो दितेका 1 Corinthians 2:14 थँक्स टू गॉड तो म्हणा आर्गा देवा जेजू क्रिस्ता सवय तो आमकां एक जैतिवंत पुरसावान वता तेजो डीप मिनींग तुवें जाण जावपाक इच्छिता आतां एकदम इम्पॉर्टंट तुवें जाण जावपाक पुरसांव कित्याक काडटा जायतो लोक फेस्त आसतना तेगेले देवा गेले ओ मुर्तीचे पुरसांव काडटात आनी ते सिदाडीतल्यान सगळ्यांनी भोंवडायतात हेच मतलब ते पुरसांव जावन आसा एक वणी दुस्मानाक तेगेल्या सामो जंय वो पुरसांव काडटात तो देव वो मुर्ती जावन आसा आमगेले बळ आनी ताकद तेका लागून तुमी चोत्राय नात तुमी तो आमगेले दुस्मान तुमी चोत्राय नात हे पुरसांव काडटा हो देव आमकडे आहा तो पावरफुल तूं डिस्काउंट करता जेन्ना सिटीजान म्हणजे एक स्टेटान असले प्रॉब्लेम आसता आनी झगडी मारामार जातात तेन्ना इंडिया गव्हर्नमेंट ही एक फ्लॅग मार्च काडटा एक बावटो घेवन थोडे सोल्जार गोळी कोर्नो घेवन स्नेह ड्रम घेवन आनी हात्यार घेवन पुरसांव काडटले कोणतले सिटींतल्यान जे जाग्यार थिंगा प्रॉब्लेम आहा तेका म्हळ्यार फ्लॅग मार्च ते पुरसांव सेम कारणा लागून काडटात कोण तर मारामार झुजपता कोण तर ह्या राष्ट्राचो दुस्मान आहा तेका वळी जोत्राय नावाय आम चड पावरफुल तुमी कसले प्रॉब्लेम आहा तुमचे निसंड करतलो तुम जीत मारून येतलो आर्गा जेजू सो जैतिवंत पुरसांव जावन आसा वणी दुस्मानाक आर्गा जेजू एक म्हळ्यार सांग दुस्मानाक वणी दी
आणि हे रोमकार तो सांबाळची पळयता कोरिंथकार ते जावन आसले पयले रोमकार आता ते कोरिंथ जाले क्रिस्तांव जाले आणि ते चर्चा फूट पळया आणि सांबाळ ते एनकरेज करता जवळ काय उघड असतले की तू धोबाच्या पुरसा आम्ही काढायचे जेन्ना एक आमच्या कमांडर दुसऱ्या गावाचो जिखून येयला ते लिडराले कमांडराक गेले आम्ही व्हडले जैतिवंत पुरसा काढाय हेच भाशेन उघड असतो जेन्ना क्रिस्तांव जाला तुही हे जैतिवंत पुरसा उबो आसा आर्गां जेसू एक प्लस वेलकम टू द विक्ट्री परेड आता हो फ्लॅग मार्च हो पुरसांव काढाय तेजे डीप मिनिंग जाणा जावपाक एकदम इम्पॉर्टंट मिनिंग कितें त्या पुरसांवाचो जेन्ना ते मिलिटरी भोंवतात आर्म घेवन तुवें जाण जावपाचो तो मिनिंग कितलो पयलो पॉयंट त्या पुरसांवाचो जावन आसा कोरिंथ शो कोटी त्या पुरसांव भोव बाटमान पुरसांव त्या पुरसांव सायलंट न्हू धोबाचो चलता आणि त्या मिलिटरी देखून तेंगे स्नेह ड्राम घेवन ओ कॉर्नर घेवन ते भोंवताय आणि ब्लॅक शॉट्स मारतायचे आर्यान दाखोवपाक आमी हिंगा भोंवतात आमी फिरतात ते भाशेन जेन्ना तूं जेजू मानून घेता तूं वॉर्निंग दिता देवचराक बोबाट मारून जेजू क्रिस्त आमकां स्वामी आनी दोनीवट आमेन आर्गां जेजू ये वॉर्निंग Psalm 66:1 Bible सांगता make a joyful noise unto the Lord आर्गां वाखाणी जेन्ना दिता तूं शैताना वॉर्निंग दिता तुझे द्वेषाला वॉर्निंग दिता तुझे गोळीपणारी वॉर्निंग दिता एक प्लसां जैतिवंत पुरसांव वांटो घे जैतिवंत पुरसांव आर्गां जेजू सापा उगडास करतना चोय जेजू सोमे क्रिस्ता सोमे तुम्ही ये जैतिवंत पुरसांव आसात Psalms 98:4 चोय it says with trumpets and sound of cornets second warning ये जैतिवंत परेड or victory parade ते रोमकार क्लियरली जाणाय जेन्ना हे सापावान उतर उजार केला वो कमांडर दुसरे राष्ट्र वचून ते राजाच्याने हारायलो आणि ते राजा आणि तेगे फॅमिलीक बायल भुरग्यां दोन ते घेग्यात आय आपल्या राष्ट्रांत आणि तेगेली बोर बोर गिरेस्कार की भांगार मोतियां तिका रुपया ते घेण्यात आय आणि ही परेड वो हे पुरसांव चलता आसतना तो राजा मुखार आसा तो हारलोलो आणि त्या राजाक कोलोसियन्स 2:15 सांगता तेका इबाड केला तेगेले सगळे माथ्याचे केस कान उडयले येस मगलो तेको राजा पुरो घालपा जाय ती पुरो दरबाना पडटली कित्याक तेगे माथ्या केस नाय तितले न्हू तेगेले दोरी आकोंडे खातले तेज्यान तोरसाक धरून जायना ते तोरसाक पग झुजा वचों जाय जाल्यार तेका जायना तेगेले दोरी पांयचे मोटेले बोटां ती खातले आणि जे बोट नाही जाल्यार ते बॅलन्स मेळना तेका धांवपा जायना तितले न्हू तेगेले बायले काढाय आनी कोणाक काजा कोताय सो तेका फिजिकली कवर कोताय न्हू तेका मेंटली कवर कोताय तेगे भुरग्यां काढाय आनी पयस गांव कोई दवताय स्लेव्स कोताय हेच मतलब तेका कंप्लीटली फिजिकली कवर केला आनी तेका मेंटली कवर केला तेका आता पोत राजा जावपा जाय आनी झुजो जाय जाल्यार तेका जायना तेका ते बायले भुरगे तेगे मिलिटरी कमांडराचे सगळे हारायले तेका मुखार सागळे घेवन तेक दवताय तेज फाटल्यान तेगेली बोर गिरेस का हाती दवताय दाखोवपा वो कमांडर रोखला गेलो हे राष्ट्र हारायला आणि तेका इबाड केले आणि हे पुरसांव काढायचे क्लियरली वॉर्निंग दुसरे दुश्मना तुम्ही चोत्रायन रावाय आमको भयंकर पदवी आहा तेच भाशेन जेन्ना तो जेजू क्रिस्ता मानून घेता आणि पवित्र स्नान घेता तू सगळी देवाचे कामां आपल्या जिवितांत ही पाड करून उडयता कोण मुद्दे की जीसस थँक यू जीसस आर्गां जेजू ये मुलासा एंटर द विक्ट्री परेड तुगे दुश्मना तू ये वॉर्निंग दिवपा जाय आणि एक तिसरो पॉइंट जेन्ना तू ये जैतिवंत पुरसांवां वांटो घेता ते जावन आसा ते पुरसांव आख्खे सिदांतले काडे आणि धूप घाताले आणि चेर मारताले लोकांचेर
तो धूप धाटलो आणि तो चेरूय गायल्यार तो जाय दीस तेंचे उतारलो वास तेका क्लियरली उगडा सुरो वो राजा जगीवन सदा खाव उगडा सुरो ते दुश्मना केसले दुश्मन तो उप्रासता तेका क्लियरली उगडा सुरो ते सिराजीत वचा सगळे लोकांक कळो जाय वो राजा वो कमांडर जगीवन आणि तो जगीवन सगळे पाव तेची भाशेन जेजू ख्रिस्त जेन्ना तूं मानून घेता जेन्ना वचन बोरी होबाट परगट कर जेन्ना तूं बोरी होबाट परगट करता तो पुरमोळ तेंचे पोटा शिव वर्तमानाचे उंच वाड आणि पवित्र आत्म्याची शक्ती तेंचे पोटा आणि जायतो लोक पवित्र क्लियरली वचन सांगात म्हणजे पुरसांव काढ्यात लोकांक पवित्र काढ्यात आणि दुसरे लोकांक जगीवन जिवीत दियात God thank you Jesus Lord. Thank you Jesus. Yes, person, welcome to the victory parade. Alga Jesu. So sampai teng sangka penting ko nakai. Zaman nakai ikutje. Sario ko nakai. Leader kege solo nakai. Mula kita dan montori. Yes, so itu one pursaje. Ani so the point. वो पुरसाचो तेजांसा आणि एक मॉर्निंग सोयताना क्लियरली मेळटा तेका कमांडरा या पुरसाचे एक व्हडली चॅरियट पदाय ते वयर दवताय सगळे लोकांक कळो कोण तो वो कमांडर ते राष्ट्र हारायला आणि ते राजा बी गाळा आणि ते सगळे गिरेस्काय गेले तो कोण कमांडर कळो तेका वयर दवताय आणि ते झाडल्या तेगेले मुखेल कमांडर आणि फौज आसता आणि त्याच वाटल्या ओढ हथियारा असतात तेगेली दाखोवपाक तेगेली पदवी आणि बळ ते पुरसा पेशेंट नाही वणी दुश्मनाक तूं आमकां मेसेज जाल्यार चोत राय तुझी संतन जातलीच हारगा जेजू जेन्ना तूं जेजू मानून घेता सामोर जाता तूं हे ऑलरेडी परेड आहा तुगे पुरसा चलता दुश्मना वॉर्निंग मेळटा कित्याक ते दुश्मन जावन आसा देव जावन आनी तो दिश्टी पडना आनी तेका दिश्टी पडना तो संसार दिश्टी पडटा बाबडे तूं दिश्टी पडना जाय म्हळ्यार जेन्ना तूं वयता एक क्रिस्तांव वयता ते देवचारा दिश्टी पडटा तुजे फाटल्यान एक व्हडलो गोलमार आहा आठ गोळ्यांचो पवित्र पुस्तक सांगता Psalm 46:1 तीनशे पाटी मायज बरयला पवित्र पुस्तकांत तुगेलो देव जावन आसा दोलबाराचो देव तेका फौज आठ गोळ्यांची पावरफुल फौज तेका लागून जेन्ना तूं जेजू मानून घेता क्लियरली जाण जाव देवचार जाणा तूं एकदम पावरफुल म्हण कित्याक तेका तुज्या सरमोती ते आठ गोळे दिश्टी पडटात तेका लागून तुवें दिवपाची गरज ना सांबाळ सांगता तू उगडास कर तुका तू कितू पावरफुल तो तू उगडास कर तुका देव तुस कितू मोग करतो तू उगडास कर तुझ फाटल्या पावरफुल दोलबार जा आर्गा जेजू ऑल थैंक यू जीसस Psalm 59:5 also you can see या लागो तू मुंचा तू हेन कित मला आमगे लाइफ पेडा तेन कित मला आमगे लाइफ पेडा पास्टर लागो मगे ना तुगे लाइफ पेडा ना एकला तू सदा उगडास करू जाय तुका देवा तुझ भितो कितू पदवी गायल आमेन आर्गा जेजू एक प्रसंग तुझ भितो भयंकर पदवी हा एक प्रसंग विसरू नका डॉक्टर प्रसंग तेक लागून जेन्ना तू जेजू मानून घेता तू हे पुरसांव आहा ऑलरेडी तुगे पुरसांव चलता देवचार जाण आपल्याक तू खबर ना देवचार तुजे केदोन जैत वतलो तुगे नेणारपणाक दिस तू तो नेणा तू कितू पावरफुल तू तो नेणा देवान तू कितू पदवी दिली तू तो नेणा तुझ बाबा आंज बळे सदा काल वयता तू हारतलो देवचार खबर तू खबर ना आणि एक इम्पॉर्टंट पॉइंट वो मार्च काढायचा जैतीवन पुरसांव हो दो मूर्ती दवरता आणि जेन्ना मिलिटरी वो मार्च काडटा इंडियन भावट दवरता गोवा आमगेले एक पाट रायट जाल्ले कोंकणी लँग्वेजा लागून तेन्ना चड मारामार जाली आनी रेल्वे ट्रॅक तेम कातलो आणि तेन्ना इंडियन गव्हर्नमेंटान एक मिलिटरी मार्च काडले जायते कडेन भोंवता ते कुडक्यांनी आनी ते कडेन इंडियन फ्लॅग आसलो त्या फ्लॅगा मतलब कितें जायत लोक गोंयचो ते राष्ट्राचे कोंत्र जाले ते जुस्ताय कित्याक ते जाणाय गोंयचे गव्हर्नमेंटा कडेन थोडे पुलीसमॅन आहाय आनी थोडी आर्म आहाय तेका लागून हे दुश्मन उपरासले
कित्याक ते चोयता सो पदवी चोयता ही गोंयची ताका लागून गोवा गव्हर्नमेंट फ्लॅग मार्च म्हणा तो फ्लॅग मार्च मिलिटरी लॉ इंडियन गव्हर्नमेंट काडटा कित्याक इंडियन गव्हर्नमेंटा कडेन भयंकर हत्यार आहाय आनी चोर फौज आहा ताका लागून ते सांगता चोट राय तू गोवा गव्हर्नमेंटाक सुसना तो दुश्मन तू सुसता इंडियन गव्हर्नमेंटा कडेन आनी इंडियन गव्हर्नमेंटाक भयंकर पदवी आहा तुजी निसंत करो आर्गा जेजू जेन्ना तू मानून घेता जेजू क्रिस्ता तुगेलो बॅनर जावन आसा क्रिस्ताचो आर्गा जेजू जो क्रिस्ताचा दोनी स्वर्ग आनी संवसाराचो तो दोनी संवसाराचो न्हू तो दोनी स्वर्गीचोय आर्गा जेजू तेक लागून तुगेलो दुश्मन देंवचार एकदम भिरांत पडीत भोंवतलो तू तो जाण जाल्यार तुगेलो फ्लॅग तुका जैत्यो जिवी दितो जेजू क्रिस्त जाल्यार सैतानागे सगळी आमगे जिवीत नाच जातली जेजूच्या नांवान थँक यू जीसस आर्गा जेजू केसले दुयेंस येयल्या बिनाका केसले प्रॉब्लेम्स तुगे लायफ आयल्या बिनाका कित्याक तूं जैतिवंत पुरसावा आर्गा जेजू एक प्लसा एंटर द विक्ट्री परेड आर्गा जेजू सैतानागे केसली कामां जाल्यार तूं जाण जाव क्लियरली तुगे लायफ ऑलरेडी जैतिवंत केला जेजून जेन्ना जेजू मेलेलो तो जीवन जालो कोण थँक यू जीसस मान पडतोय कोणची देवत्राच्यान हे सोड पळयता देवा मुखार उबो रावप जाता कोणाच्या देवाक झुजून आसा आनी जिगोन आसा Nehum 1:6 एक प्लसान वेलकम टू द विक्ट्री परेड वेलकम टू द विक्ट्री परेड एक प्लसान देवत्रा वॉर्निंग दिया तेका लागून सांबाळ म्हणटा झोपणा काय बेजार जायना अपसेट जायना काय कित्याक तुगे लायफ मान जाल्यार उगडास करे तू कितो बहुत वेरी पडा एक प्लसान तू भितो बेकर पदवी आहा भितो भयंकर पदवी आसा एकदम इम्पोर्टंट तू उगडास करो कंटिन्यूअस उगडास करतो की तू पावरफुल तो कंटिन्यूअस उगडास कर की तू पदवी हाती की तू बळ हाते कंटिन्यूअस उगडास कर शैतान हारला यू आर फाइटिंग अ डिफीटेड वीक एनिमी आनी किते हे जैतिवंत पुरसा वॉर्निंग दिता देवत्रा ते जावन आसा ही फौज गोंय येयलो ती फौज गोंयची न्हू कित्याक गोंयची तो पुलीसमॅन हाडले ते कॉम्प्रोमाइज करूंक पडटा की ते वळटाय तुमकां ते गव्हर्नमेंट आवडताय ते मिनिस्टर आवडताय ते विचून काढले तेका लागून एडजस्टमेंट करूंक पडटलो आनी दुश्मन गोडये स्कॉट फ्री वचो तेका लागून ही फौज तेमी गोंय धाडली ती गोंयची न्हू ती इंडियेची तेका लागून ती इंडियन फौज जेन्ना ते गोंय धाडाय तेगे इंटरेस्ट क्लियर आहा ते कॉम्प्रोमाइज करूं येयले नाय ते एडजस्टमेंट करूं येयले ना दुश्मना कडेन ते येयले दुश्मना जीत मारू आर्गा जेजू क्लियरली जाण जाव जेन्ना तू जेजू मानून घेता तू दुयेंस पिडा पडे आनी सगळी सैतानागे कामां एडजस्टमेंट पणा तू सगळी देवचारागे कामां एक पाड पडले जालो थँक यू जीसस आर्गा जेजू 1 John 3:8 जेजू क्लियरली इते सांगेन येयलो आसा सैतानागे कामां इबाड रोमन्स 16:23 The God of peace shall crush Satan underneath your feet. तू compromise करो देवचाराकडे दुश्मनाकडे तुगे इंटेंशन क्लियर yes सैतान सगळे तेगे काम मान हिपाड करून रोपास आहे तेक लागून ते थिंगाट आहे तेक लागून देव सांगता तू ससरा न्हू तू स्वर्गीचो आनी पवित्र पुस्तकां स्वर्गाचा ते ससरा जातले आर्गा जेजू होय जाणे बडा थँक यू जीसस म्हणा एक लेसन नो एडजस्टमेंट विथ द डेव्हिल क्लियरली म्हणतो तो तुगे दुश्मन लूक 4:35 चोय जेजू ते मेळप ना भायलो बायलो मनशा भितर आलो तो कित्याक मनशा एकदम त्रास जालो तो मेळप जेजू को बासाबास करून आलो जेजून तेक सांगितले होल्ड युअर पीस yes मतलब shut up and get out no adjustment कोण थँक यू जीसस तुका ही तू बेटर पदवी दिला सैतान काय एडजस्टमेंट करो ते बाहेर
आर्गां जेजो तुगे झाड देखून झाडाच्या हातून मार भायर सोड सगळ्या झाडांतलो जेजूच्या नांवान समज सांगता सोयत्यो पुरस सामने कितें तुका बेकार पदवी दिल्या सगळी सैतानाचे काम एडजस्ट करून भायर almost take it, Jesus. Lord, tu sana pasang enter the victory parade. First was there. The Christian noi. First kora. First amoni. First betoni. The Christian noi. Cancel deja. Cancel deja. Cancel deja. Auto kora ko Jesus ave. Auto kora ko Jesus ave. So we are trying to get some money. So we are trying to get some money. Shoulder pain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हात वर काढ. म्हाका हिंगा भुजां दुखतालें जाय तेंप जालो. पास्टर message दिलो ना. I felt that I am receiving the healing and I said I will go and testify. I also santolesh पण. So I received my healing. Praise God. All glory. पास्टर प्रे केले आणि सांगले कोची सांगले तू घराको गेल मुली तुझे साथ बोल जातो मैं ऑरेंज झाली ती बोली आतेच भशेन म्हाका आंग दुखतालें आख्खें आनी सोंसपा जायना कोणाकूय सांगना म्हाका कितें जाता तें हांवें पास्टराक प्रे करपा लायलें आनी 5 दीस जाले हांव बरें 5 म्हयने म्हाका त्रास जाताले आंगाक कितें करचें तें म्हाका कांयच कळना तेच भशेन हांव भिल्लें भुरगे एग्जामी लागून आनी बोर्ड एग्जाम ती पास्टराक फोन मारलो पास्टर भुरग्याक प्रेयरान घाल कितें कितें इंग्लीश पेपर तो आनी पास्टरान सांगलें तितलेंच हांव करपा लागलें आनी सगळीं भुरगीं पास जालीं एकटें पासून फेल जावना म्हगे सब्जेक्टीमध्ये हांव माडून सांग तुका तुला तुवें तुला मेळत न्हू माडून डायबिटीज बीन जेजूच्या नांवान थँक्यू जीजस म्हण मोड आर्गां जेजू म्हण आर्गां जेजू म्हण सगल्या आर्गां लोकांचे मोठ्ठे जावले दोन कडेन जेजू यू स्प्रिट वॉट एवर नेम एपल देयर लोकेट इन द बॉडी गेट आउट बाबा 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 टेक द पावर ऑफ द ग्लोरी इन जीसस कोणागे पांयां बोट दुखताय कोणागे पांयां बोटां स्पेशली मोठ्या बोटांनी दुखता हांगा येता आतां 3 आठवडे जाले पण म्हाज्या गेले विकाक पास्टरान पळय सांगलेलें बोटां दुखता आनी पांये बी दुखता म्हणून आनी म्हाजे वर्स जाले दोनूय पांये मुयेताले डायबिटीस आसा काय म्हणून प्रेशरान 1 वर्स जालो ताका रक्त पासून येयलें बोटाचें म्हाका कळनासलें आपटल्यार पासून म्हूण गेल्या विकाक पास्टरान म्हटलें कितें कोणाचे पांये बरे जाता आनी बोटां आनी ते दिसून म्हाजे पांये मुयोवपाचे वर्साचे पांये म्हाजे मुयोवपाचे बंद जाले हांव देवाक आर्गां दिता आनी महिमा दिता आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका आतां 3 वीक जाले म्हाज्या दोळ्यांक सुद्दां खूब बरें आसा आयज हांव एकटेंच चलोन आयलां आर्गां दिता जेजू महिमा तुका जेजू वाखाणी तुका जेजू हांव तुका केन्नाच विसरूंक शकना तूंच म्हजो देव आनी तुका मानून घेतला आर्गां तुका पास्टर कोणागे पांय जड जाले चलपाचो त्रास जाता हेवी लेग्स थँक्यू जीजस आलोय ते पांय चेंज केलो आलोय ते पांय चेंज केलो कोणागे थिंगी आमको थँक्यू जीजस सुक्का माग जेच्या नांवान आता पेकोण मातशे डिले जाले सांगपाक पास्टरान एक फावटी हिंगा हें गेल्लें डिमी कोणाचे पेपर चांगले म्हणजे रायट कसो तुवें सांगलो डिमी ती पेपर जाता पेकोण जाता थँक्यू जीजस यू पेकोण ते घराकडे दुर्गाचें हें आसलें जायतो तेंप जालो म्हाका हें कोणाक पास कोण आसलें आमची पंचायत ती तशी पास केली आतां पंचायतीन थँक्यू जीजस तुम्ही ताळयो पेटाय कोणागे ध्यान ध्यान दुखाय दाळयो थँक्यू यारा खूब मुझे दाढ़ी पेन करूँ लागू मग पोरसन काल देखूं रात देखूं म्हाका बरी न्हीद पडना मास्टरान सांगलें कोणाक स्पेसिफाय केलें तेणें दाढ येवं म्हणून होली स्पिरीट जरूर हिंग काम कोता आर्गां जेजू विदाउट होली स्पिरीट ही कोणाच्यान सांगूंक जायना.